एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच तळ्यात तुका गितां गाता एकाच काळजात तुजो मोग करता एक पोटान जीव करता मंदिरांत या तुझ्या एकठांय आमी जावया भक्तीन आमचो भावार्थ प्रगट करता पातकी जिणी सांडून जीव जगमोगान आधार बेसांव तुझे बापा मागता एक कुटुंब जावन बापा आमी जमल्या एकाच तळ्यात तुका गितां गाता एकाच काळजात तुजो मोग करता एक पोटान जीव करता मोगान भवन आनी भयणीनो देव बरी सांज दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हूण मागता आनी ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो येवकार मागता ह्या मिसाच्या बलिदानाचे ते सवां ह्या परी आसात अर्गां जावन हे मीस भेटयता रॉन जूड सेक्वेरा नित्य दरवाडो सांतोनीच्या मानाक अर्गां जावन मीस भेटयता वालझीन डिसोजा ल्हान फुलवाडो देवरेन सेबेस्टियन डिसोजा आत्म्या बसून मीस भेटयता लीना डिसोजा ल्हान फुलवाडो तशेंच आमच्या फिरगस कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या सर कुटुंबां खातीर आनी कुटुंबांतल्या सर सान्यां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागता आमची ते सवा मागणी सुमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया आमच्या गरजां खातीर ह्या बलिदाना वेळी आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवो तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो मोगाचे न्हू एक कुटुंबाच्या स्पिरितान सुमयाच्या जेवणांत वांटेली जावं सुमयाच्या वेदी बवरी संगतां जमल्या आयची देवस्तुती आमी आमची पत्की जिनी सांडून सुमयाच्या येण्याक तयार रावंक आपोवणें दिता हें सुमयाचें दुसरें येणें आमकां सर्वांक पत्की जिनी सांडून संतोशान जिवोवचें तसलें जावं दी म्हूण येवकरिस्तांतल्या जेजू लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोया क्रिस्त थंय म्हज्या मोगान भावन आनी भयणीनो क्रिस्त ह्या काळाचो दुसरो आयतार ह्या दुसऱ्या आयताराच्या देवस्तुतेक आमी सांगता आसा प्रस्तावनांत ह्या मिसाच्या बलिदानाचो संदेश आमी आयकलो तर सुमयाच्या येण्याक आत्मीक तयारी करूंक आमच्या जिविताचे पर्वत समतट करूंक आमी ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी करपा सुमयातावन मागोवन घेवया आनी त्या मारीपा सुमयाचे येणे आमकां हर एक लागीं आनी प्रत्येक जावन सुमयाच्या जल्माचे फेस्त आमकां हर एक लागीं संतोशाचें समाधानाचें आशिर्वादांनी भरलेलें जावं म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया तरी हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेता आसतना आमी हर एकली ना पावो पातकी म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आमच्या उणेपणाची दोगदन बक्षांनी आमी मागया सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सरपदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता मनान चिंतून तोंडाव सरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो आपरान ओ म्हजो बोवडा आपरान त्या बसून बगेवन सदांच संवका मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावो सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोम्या काकूत सोम्या
प्रार्थुया ससनाच्या आणि काकुलदारा देवा तुझ्या पुताक आमी दवादवी मेळोवंक वेता संवसारीक करणे आमच्या वाटेर अडकळ जायना जावच्या सर्गीच्या जनवान आमची मनां उसवाडाय ये परी तो आमकां दिवंक येता त्या सुखाचे वाटेली आमकां या आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवय पवित्र आत्मेच्या एकपणान जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना बारूक प्रवादीच्या पुस्तकांतले वाचप जेरुजालेमा तुजी वेळ येवपाची आनी कंतीची वस्त्रां काड सदां काल देवाच्या वैभवाची सोबाय नेस देवाच्या नितीवंतपणाचो शेलो पांगर ससनाच्या देवाच्या वैभवाचो मुकुट तुज्या माथ्यार दवर कित्याक सगळे पृथ्वेर देव तुजी सोबाय दाखयतलो नितीपणपणा वरवीं शांती आनी भक्तीपणा वरवीं महिमा हे नांव देव तुका ससनाक दितलो उठ जेरुजालेमा पर्वताचेर उबी राव उदेंतीक दिश्ट लाय आनी तुज्या भुरग्यांक पळय पवित्र देवाच्या उतरान उदेंती तावन आनी अस्तमेतावन तांकां एकठांय केल्यान देवान तांचो उगडास केलो म्हूण तीं सगळीं संतोसतात तुका सोडून तीं पांयांनी चलोवन गेलीं दुस्मानांनी तांकां आंबडून व्हेलीं पूण आतां देव तांकां रायाळ पालकेर बसोवन अशें वैभवान तुजेशी परतून हाडटलो कित्याक इज्रायेलान देवाच्या वैभवान सुरक्षीत चलचे खातीर हर एक उंच पर्वत आनी ससनीक दोंगर समताळ करूंक जाय आनी धर्ण सपट करून पालखी भरूंक जाय म्हूण देवान आदेश दिला देवाच्या आदेशा पाळो दिवन रानां आनी परमळीक रूख इज्रायेलाक सावळी दिताली कित्याक देव आपल्या महिमेच्या उजवाडान ताचे तावन येता ते काकुळटीन आनी नितीन इज्रायेलाक संतोषान चलोवन व्हरतलो देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार पोरान आमची खातीर विचित्रा केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या गुलामपणान आसलेल्या आमकां सर्वेस पोरान परत्यान सियोना काडली तेन्ना आमकां ते स्वापानशे दिसले तेन्ना आमच्या तोंडार खेळतालो हांसो आनी आमच्या ओंठांनी वाळटली गितां सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रा केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या तांचे खातीर केली नान वय सर्वेस परान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रां केल्यान देखून आमी संतोष बरी जाल्या सर्वेस पोरान आमचे खातीर विचित्रा केल्या देखून आमी संतोष बरी जाल्या सांत पावलोन फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप हर एक फावटी तुमचो उगडास काडटना तुमचे पासत म्हज्या देवाक हांव अर्गां दितां
सर्व म्हज्या मागण्यांनी तुमकां समेस्त पासत संतोशान हांव सदांच मागतां. कित्याक म्हळ्यार क्रिस्ताची सुवार्ता तुमकां पावली त्या पयल्या दिसांतावन येदोळ पर्यंत ती परगट करच्यान म्हजे सांगाता तुमी वावुरल्यात. तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्त जेजू येता तो दीस पर्यंत ते संपूर्ण करीत वेतलो म्हूण म्हजी दृढपातयेणी. जेजू क्रिस्ताच्या मोगान हांव तुमकां कितलो लालयता म्हणलें देवूच जाणा. तुमचो मोग चड आनी चड वाडो जाणवायेन आनी सारके समजणेन तो तुमचे थंय बरोवन वमतो. जे कितें उत्तम ते तुमचें मन ओडूं हेंच म्हजें प्रार्थन. अशें क्रिस्त येता तो दीस पर्यंत तुमी नितळ आनी निरापराधी जावन आसा जाय आनी जेजू क्रिस्ताचे सुकुमकेन देवाची महिमा आनी स्तुती वाडोवच्याक नितीवंतपणाच्या फळांनी तुमी बरोवन ये जाय हीच म्हजी आशा. देवाचें उतर हें. देवाचे वडपकार. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पराचो मारूक तयार करा, ताच्यो वाटो नीट करा. सगळे मनशाकूळ देवाचें तारण देखतेले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वस्व तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. तिबेर चक्रवर्तीचे राजवडकेच्या 15व्या वर्सा पोन्सो पिलात जुदेयाचो अधिपती जावन आसता हेरोद गलिलिया प्रांताचो उपाराये आनी ताचो भाव फिलीप इतुरेया आनी त्रकोनीत प्रांताचो उपाराये आनी लिसानिया अबिलीना प्रांताचो उपाराय जावन आसता अन्नास आनी कायपास श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार जाकारीच्या पुताक जुआंक आरण्यांत देवाचें उतार प्राप्त जालें. तो यॉर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर्व प्रदेशांनी भोंवून लोकांन मन बदले जाय, स्नान घे जाय आनी पातकाचें बॉक्सांनी जोडी जाय म्हणून परगड करी लागलो. हें इसायान आपल्या प्रवाद पुस्तकांत बरयलेल्या प्रमाणे घडलें. आरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोम्याक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा. हरयेक पालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तोगसणारतले, वांगडे तिंगडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कट्यो वाटो सफाई जातल्यो. अशें सगळे मनशाकळ देवाचें तारण देखतलें. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. जेसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाल भावांनो आनी भयण्यांनो, क्रिस्तेन्या काळाच्या दुसऱ्या आयतराच्या देवस्तुतेक आमी सांगत आसा. आयची वाचपां आमी आयकलीं. ह्या वाचपाचेर थोडो वेळ थोड्यो संगती नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. थोड्या वर्सां आदीं स्वामी विवेकानंदा अमेरिकाक एक आंतरराष्ट्रीय सर्व धर्माचो संमेलनांत वांटेली जावंक गेल्लो आनी अमेरिका गेल्लेल्या वेळार ह्या स्वामी विवेकानंदा कडेन एक सवाल विचारलें गई. क्रिस्तांव धर्माक आनी हिंदू धर्माक आसचो व्यत्यास कितें? क्रिस्तांव धर्माक आनी हिंदू धर्माक आसचो व्यत्यास कितें? आनी तवळ स्वामी विवेकानंदान जबाब दिवन म्हळें की क्रिस्तांवाचो देव तांकां सोदून आयलो,
पूण आमी आमच्या देवाक सोदून वेता देवाचो अनुभव जोडच्या खातीर तो म्हणालो खंय क्रिस्तांवाचो देव तांकां सोदून आयलो आनी आमी आमच्या देवाक सोदून वेता त्या देवाचो अनुभव जोडच्या खातीर मोगाळ भवन आनी भयणीनो कितलीं सोबीत अर्थाभरीत अपूर्वाची उतरां क्रिस्तानाच्या काळार आसा सुमयाच्या येण्या विशयान आमी नियाळ करता आमचो देव आमकां सोदून आयिल्लो आमचो देव इम्मानुएल आमचो देव आमच्या सांगाता आसो मोगाचें न्हू त्या देखून आमच्या देवाक आमी सोदून वचा जाय म्हणना आमचो देव आमच्या सांगाता आसा येस आद्वेंताच्या काळार ह्या देवाच्या येण्या विशयांत पयल्या येण्या विशयांत आनी आतां तो देव परत येता आनी ताच्या येण्याक म्हणजे ताच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी तयारी करता आनी दुसऱ्यान परत तो येता म्हणल्यार त्या बरुवशान आमी आसा त्या देखून आमी बरुवशाची यात्रिकां जावन आसा सुमयाच्या येण्याक राखून आसची आनी त्या देखून ह्या आद्वेंताच्या काळार ह्या 3 संगती विशयांत आमी परत आनी परत चड आमी नियाळ करता आनी सुमयाच्या येण्याक आमी तयारी करता ताच्या जल्माच्या फेस्ताक तशेंच ताच्या दुसऱ्या येण्याक सुमयाक बेडच्याक आमी तयारी करना आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो ह्या दिसांनी तुमी पेपरांनी वाचलें जाल्यार वा इतर माध्यमांनी वाचलें जाल्यार एक खबर आसली पापसैब खंयच्याय एका गांवाक वचूंक आशेता जाल्यार त्या गांवाक वेच्या पयलें 3-4 वर्सांची तयारी चलता खंय आनी ही वर्दी पशार करतना भारताक येवची येदोळी खबर ना कित्याक येदोळी कसलीच तयारी सुरू जावना जर तर पापसैब भारताक येयचे जाल्यार ती तयारी 3-4 वर्सांची जाल्यार आनी कितली वर्सां लागत पापसैब भारताक आमच्या देशाक येवचें जाल्यार मोगाळ भवन आनी भयणीनो जर तर पापसैबाच्या येण्याक हर एक गांव 3-4 वर्सांची तयारी करता जाल्यार सुमयाच्या येण्याक आमी कितली तयारी करनाका हर एक दिसा हर एका घडये आमी तयारी आसा जाय की न्ही मोगाळ भवन आनी भयणीनो हें सवाल आमी आमकांत विचारी जाय आनी सुमयाक बेडच्याक ताका ताच्या येण्याक ताच्या जल्माच्या फेस्ताक आमी कितली सडीत ह्या आद्वेंताच्या काळार क्रिस्तानाच्या काळार आमी तयारी करी जाय तयारी आसा जाय आनी सुमयान अन्न येवचो तो संतोश आमी बगी जाय हाजे पयले वाचप बारूक प्रवादेच्या पुस्तकांतलें आमी आयकलें मोगाचें न्हू इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेंत आसली आनी हे वाचपांत सविस्तार विवार दिला तांकां गोरवांक आंबोवन व्हेल्ल्या बरी आंबोवन व्हेल्लें खाली पांयांनी ती गेल्लीं त्या गुलामपणाक आनी थंयसर वचून कश्टाली देवान सांडला देव ना आमी एकसुरी म्हणून आनी जी कोण जेरुजलेमांत उरल्लीं ती कश्टांत येलीं कित्याक तांच्या मोगाची मनशां तांचे सांगात नाचल्लीं ती गुलामपणांत आसलीं खदाळा फाटी येतात गे म्हणलीं वाट पळोवन आसलीं आनी आयच्या पयल्या वाचपांत बारूक प्रवादी बरी खबर परगडटा आनी जेरुजलेमाक म्हणटा संतोश बरी जा कित्याक तुजो दुखाचो काळ बेजाराचो काळ मुग्दोन आयलो तुजी सोडवण करूंक देव येता आनी तुजो लोक परत तुज्या माय गांवाक तुज्या गांवाक फाटी येता आनी त्या देखून म्हणटा जेरुजलेमाच्या निवासिनो पर्वताक सोडा उदेंतीच्या कुशीक पळया आनी थंय जावन तो ओरो तो लोक जेरुजलेमाक फाटी बाई सरला आनी तुमी पळया ददोसी जाया संतोश बरी जाया कित्याक सुमयान तुमकां सुडका दिल्या मोगाळ भवन आनी भयणीनो तांच्या फातकाक लागून तांच्या वायटाक लागून त्या गुलामपणाक पडल्लीं आनी आतां सुडकेची बरी काबार परगट जाता आसतना तांकां संतोश भोगोवंक उल्हास भोगोवंक तांकां आपोवणें दिता मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्याय फातकाक लागून आमी गुलामपणान पडटा आनी त्या लागून आयज ह्या वाचपा मारिपात आमकांय संदेश आमी फाटी ये जाय देवा थंय आमी परता जाय आमचें जिवीत तयारी आमी करी जाय आत्मीक तयारी करून सुमया थंय आमी फाटी ये जाय सुमयाचें येणें तवळ आमकां हर एकल्याक दादोसपणाचें संतोश बरी जातालें आनी आमी फाटी येतना देवाकी संतोश जाता देवी आमचें थंय उल्हास पावता म्हणलें हें वाचप आमकां समजोवंक प्रयत्न करता आनी त्या लागून आयचें किर्तन आमी गायलेलें आयकलें सर्वेस्परान विचित्रां केल्यांत त्या देखून संतोश बरी जाया
सर्वेस्परान त्या लोकांच्या जिवितांत विचित्रां केली आनी त्या देखून तो लोक संतोश बरी जावन फाटी माय गांवाक परतलो मोगाचेनो. आमी देवान आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत करचें ती अद्भुतां मान कार्यां कितलें बरेंपण आमी नियाळन आमी देवा थंय फाटीं बरता जाय मोगाचेनो. आमचें फातकी जिवीत आमी वळखून घे जाय, देवा सांगात आमी आसा जाय, देवा सांगात आमी जिये जाय म्हणलें हें किर्तनकाराचें उतरां आमकां आपोवणें दिता. हेजें दुसरें वासाप सांबावलान पिलिपीकारांक बरयल्या पत्रांतलें आमी आयकलें. पिलिपीकारांचें जिवीत बरी कबा तांकां परगट जाल्ल्या वेळार तांणी ती बरी कबा स्विकार केल्ल्या वेळार आनी तांचें जिवीत इतलें सोबीत इतलें सुंदर बरें जावन आसलें, देवाच्या कुशे प्रकार तें जियोवन आसलें. आनी त्या देखून सांबावलो तांकां सांगता सोमयाच्या येण्या वेळार तुमी अशेंत नितळ निर्मळ सोमयाक आयती जाल्लें तसलें एक जिवीत तुमी जिये जाय आनी केन्नाय तसल्या जिवितांत पयस तरा नाकात. सोमयाचें येणें खंयच्याय घडये तुमच्या जिवितांत जावंक पुरो म्हणलें सांबावलो पिलिपीकारांक जागवण दिता मोगाचेनो. आज तेंच जागवण आमकांय आमच्या जिवितांत ती घडी केदळा खंय कितें आमकां कोणायकी कळीत ना. त्या देखून सोमयान मुस्तबडी म्हणलें मरान एका सोरा बरी येता. आमच्या जिवितांत सोमयाक भेटोवंक आमकां तो दीस एका सोरा बरी येता. केदाळा खंय खंयच्या घडये आमी कोणूच नेना मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आनी त्या देखून सांबावलान तांकां पिलिपीकारांक सांगलें आज आमकांय सांगता सोमयाच्या येण्याक आयती रावंक एक नितळ निर्मळ बरें जिवीत जियोवच्या खातीर आमकां आपोवणें आसा. आनी हेच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाली जाल्यार जुआं बाबतींत सोमयाच्या येण्याक वाट तयार करूंक आयिल्लो. हेच्या वांजेलाच्या वाचपांत ताजें मिसांव कितें गी म्हणलें आमकां समजूंक हें वाचप प्रयत्न करता. त्या योर्दान न्हंय भोंवतीच्या सर प्रदेशांनी भोंवून लोकान मन बदली जाय, स्नान घे जाय, पातकाचें बक्षांनी जोडी जाय म्हणलें ताचें आपोवणें जावन आसलें. पातकी जिनी बदला बरी काबार सतमाना म्हणलें आपोवणें जुआं बाबतींत दिल्लें. आनी ताचे थंय इजाया प्रवादीचो तो ग्रंथांतली उतरां ती संपूर्ण जाल्लें. हेचें वांजेलाचें वाचप आमकां म्हणटा आरण्यांत एक ताळो बोब मारता, सोमयाक एक वाट तयार करा, ताच्या पैनाक रस्तो नीट करा, हर एक फालकें भरतलें, दोंगर वा पर्वत तगसून हारतले, वांगडे तिंगडे रस्ते नीट जातले आनी कर्कोट्यो वाटो सफाई जातल्यो. मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज आमी हर एकल्यांनी आमच्या जिविताचेर नदर घाली जाय. म्हज्या जिविताचें पर्वत केलें. पर्वत म्हळ्यार कितें? हंकार, गर्व, वडपण, हांवूस म्हजेंत म्हणलें त्या पर्वत म्हज्या जिवितांत समतट जाय जाय. म्हज्या जिविताच्यो कोणयो कितें आसात, म्हज्या जिविताचें जावं बरो वायटपण, उणेपण आनी कितें अपवित्राय जें कितें आसा तें म्हज्या जिवितांत समतट जाय जाय. सगळीं पालकी बरा जाय आनी अशें वांगडे तिंगडे वाटे नीट जाय जाय. आमचें जिवीत सोमयाक मानतात आसलें, सोमयाच्या येण्याक आयतें जालें. आमचें जिवीत जाय जाय म्हणलें हें देवाचें उतार वांजेलाचें वाचपी आमकां समजोवंक प्रयत्न करता. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज हे मिसाचें बलिदान आमी भेटोवंक सांगता जमलेलीं. ह्या वाचपाचो नियाळ करतना आमचें जिवीत सोमयाक आमी समर्पण करया मोगाचेनो. आमची काळज जमना पयल्यान पयलें सोमयाच्या येण्याक सोमयाक त्या सोमयाक सोडवंदराक स्विकार करूंक आमी आयतें करी जाय. आज न्हय मोगाचेनो सोमयान गर्दनेच्या गोठ्यांत आनीकय जल्माचे आज सोमयान जल्मा जाय म्हज्या आनी तुमच्या काळजान मोगाचेनो. त्या देखून आमच्या जिविताचे वांगडे तिंगडे वाटो त्यो सफाई जाय जाय, नीट जाय जाय, पर्वत थकसा जाय, आमी सादी बळी जाय जाय, आमचें खालतें जिवी जाय जाय, आमचें पवित्र जिवी जाय जाय. आनी त्या मारीपात म्हजें आनी तुजें काळीज सोमयाचें वस्तेचें बिडार जाय जाय. सोमयाचें येणें म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत तें संतोश बरी जाय जाय मोगाचें. हें पयलें. दुसरें, तसोच आमी हर एका दिसा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या पवित्र कुंभगारा रुपार आमच्या काळजान येता आनी तो कुंभगार सेवूंक की आमी फावो ती थाराय करी जाय मोगाचेनो. फावो त्या थारायन तो कुंभगार आमच्या काळजान आमी घे जाय, त्या जेजूक आमी घे जाय जाल्यार त्या देखून हर एका मिसाच्या सुरवेर आमी पातकाची दूख धरता, पातकाचे बक्षान आमी मागता. आमची नितळ काळजान त्या सोमयाक ह्या काळजांत घेवंक आमी तयारी करता मोगाळ भवन आनी भयणीनो. आनी तिसरें जावन आसा आज आमच्या जिविताचेर आमी नदर घालून
जुआ बाप्तिस्तान दिल्लो तो उलो आमी पाळूंक जाय. आमचे जिवीत आमी परिवर्तन करूंक जाय. आमचे पातकी जिवीत आमी वळखूंक जाय. नवें जिवीत आमी दवरूंक जाय मोगाचें न्हू. तर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार त्या सुसोमियाक आमचे जिवीत आमी समर्पण करया. त्या सोमियाच्या आदारान आमचे जिवीत नवीकृत करूंक नवें करूंक आमी प्रयत्न करया. आनी त्या मारिपात सोमियाच्या येण्याक आमी आयती रावया मोगाचें न्हू. सोमियाचें येणें खदाळय जावं दी, खंयच्याय घडये जावं दी, एका जागृत साकरा बरी त्या सोमियाक भेटोवंक हांव आयतो आसता जाय. आनी त्या परी जियोंक तो सुसोमी आमकां करपा आदार दिवन दी म्हणून त्या सुसोमिया लागीं ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागोवन ती कृपा आमी जोन घेवया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्ग आनी पृथ्वेचो, दिसत्या आनी नान दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजो क्रिस्ता सत मानता, देवाचो एकलोच पुतो, सर काळादी बापातावन जल्माला, देवातावन देव, उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजालो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सई बसो ताच्या वरवीं सर्व वस्तू केल्यात. आमो मनशां बसत आनी आमचे सोडणे बसत सर्गात हांव तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कामरयेचे उदारीन ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंचल्या ताका कुर्सार मारलो. ताणें कश्ट मोरां सोंसलें आनी ताका आनी गेबिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनः जिवन जालो, सर्गात सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मुनसिबे करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडगे शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सत मानता, ईश्वर आनी जीव दाता तो, बापा आनी पुता तांव नीप जाला, बापा आनी पुता बराबर ताकाय समज सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले सभेक सत मानता. आनी पातकांच्या बक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनः जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमीन. मोगाल भवन आनी भयणीनो, सोमियाच्या येण्याक आमी आयती आसा जाय जाल्यार सोमियाची कृपा आमकां गरज आसा. तर सोमियाक आमी उलो मारया. आमची सर मागणी ताच्या मुखांत बापाच्या पांय तळा समर्पण करया. बापाची कृपा मजत आमी जोन घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभा सोलून वरच्या सर मुखेल्यांनी सगळ्या क्रिस्ती परजेक तुज्या पुता जेसूच्या येण्याक तयार करूंक आदार दिशें तुज्या कृपेचो पावस वत म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या फुडाऱ्यांनी सर लोकांचे बरेपण मतीन दवरून सर्वांचे सर्वतोमुख उदरगतीक वावरूंक गरज आसचें बरें मन दी. तशेंच राष्ट्रामध्ये उपजल्लीं झुजां रावन शांती स्थापीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगज कुटुंबाच्या सर संध्यांनी निस्वार्थी मनोभावान फिरगजीच्या बरेपणा खातीर आपलो तांकी पुरतो सहकार दिवंक तुज्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यानी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी बरी वाट धरूंक फिरगजींत आनी समाजांत बरें मौल्य बरी जिवीत जियोंक तांची काळजां मनां उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी आजर जाल्ल्या आमी समेस्तांनी तुज्या पुताची खरी वळख संवसाराच्या हरेक जाग्यार पावशें करूंक उदार मनान वावरशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे सर गरजो सोमिया मुखान बापाच्या पांयां तळ आमी समर्पण कर मागया मोगाचें न्हू. जेजून तो म्हळा, म्हज्या नांवान तुमी कितेंय मागशात म्हजो बाप तुमकां दितलो. तें जेजूच्या नांवान आमी मागया. आमच्या कुटुंबा खातीर, गांवांत तशें परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडां खातीर, विशेश जावन प्रायवंतां पिडेस्तां खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या त्या पिडेस्त भावंडां खातीर आमी मागया. पिडेस्तांची सेवा करतल्या हर एकल्या खातीर आमी मागया. पिडेस्तांची सेवा करचें सुलाभायचें न्ही, तें कश्टांचें काम आमची कुटुंबादारां करनासात तांचे खातीर आमी मागया. कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हणून बसयलां तांचे खातीर आमी मागया.
सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या येण्याक तयारी करूंक वो परत क्रिस्त येण्याचो काळ तुवें आमकां दिलाय. ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता, तुका आमी दिन वाचता. आमच्या जिवितांत तुवें केल्लें सक्कड विस्मिता विचित्र कृत्य आमी नियाळन तुजो मोग आमी अनुभव करन परत तुजे थंय फाटीं परतोवंक आमकां कृपा दी. तुज्या मोगांत रावंक आमकां आदार दी. आज आमी उबारलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां कितें गरज आसा सदांच तूं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. आकाश सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या, स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. ऐकते म्हजो आवाज भेटोवन दिता, सर्वच म्हजें तुका मोगाळ समर्पिता. घे बापा आमच्यो काणिका, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. घे बापा आमच्यो काणिका, उंडो आनी वाय तुका भेटोवच्यो. म्हज्या मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानता तसलें जावं दी म्हणून मागान. तुमच्या बलिदान आपल्या मनाकरी महिमेक आमच्या नक्या पयसुपाच्या आदावा सर्वस्वर म्हणून घे. दयाळ बापा, कालत्या काळजांनी मागणी आनी देणी आमी तुका भेटयता आनी आमच्या पुण्याक कांयच फावो न्हय जाल्यार हे भेटोवणे वरवीं प्रसन्न जावन आमच्या सर गरजांनी काकुतीन तूं आमकां आदार दे. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सवेस भोव तुमचे सोवे आसो, तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवा दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वांतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तो किरकोळ मनशाबन घेवन पयले बडी आमचे मदें आयलो तेन्ना ताणें तुजें पुर्विल्लें योजन पूर्ण केलें आनी ससणी तारणाचें दार आमकां उगडलें. ये वरवीं दय धरून आतां आमी आशेता तें तुवें बसयलेलें देणे तो वैभवान परतून येतलो तेन्ना आमकां भोगूंक मेळटलें. देखून आतां देवदूतांनी सर्गींच्या सदाळ बारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेश्वर तूं. सर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय, सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय,
सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय, ओ सगी तुका जय. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता, कित्याक तुजे तांव जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुमया वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेचो जीव आनी पवित्रपण उपजाता. उदें दितावन अस्तेमते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेटोन एकच्या एक कारशा पजा तूं जमयता साई. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता, तुका बेटोवच्याक आमी आदल्यान ती देनी तेच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं ती पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभता. तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसो समर्पणची. तेच बरी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराची येरागन पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसोन आनी सुमेस्त मनशां बसो तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासा करान. Bawarta sogun purgatoria. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा आमचे सोडून बसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मन आसो, ताज्या आनंद बरीतपणा जिवनपणाचो निसर्गा सदनेचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकार काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता, तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मनान आमकां तुजी इश्टगा जोडली, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजे तुजी दाल दिश घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्र आत्म्यान बरो आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करो आनी अशें देवाचे माये भोवबा घेवन हांव कामरयेच्या तुज्या सांजुजे तुज्या तिच्या पतीच्या बगेवन धर्मदूतांच्या सांजुदतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्याच्या दायजान आमकां वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास दवरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगाज मेळ्ळी, तिजे वरवीं सगळ्या संवसारांत शांती आनी तारान पावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या बगेवन बापाच्या आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळी आनी मनियारां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वारसुरे तुजे पवित्र सभे भावार्थान आनी प्रिती मोगान थीर कर. तुजे वजे तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुजे इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मई पासान तुज्या राजन घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससना ददोशी जातल्या म्हूण आमकां बरोवस आसा. क्रिस्त आमच्या सुमया उदेशी ताचे उदेची सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुमयान बापाक उलो मारूं बापाच्या खुशये खालती मान घालूंक शिकयला तर बापाक उलो मारया बापाच्या खुशये वरमणे सलोंक कुरपा मागया सांगात आमी मागया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझे कशे सर्गा जाता तशी संवसारान जावं आमचो दिसपतो ग्रास आज आमकां दे आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशेंच आमचे पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थ गाय आमकां दे सर्गीचे भाग आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुदे सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले विघ्नांतले वायटांतले पिडेशिल्यांतले आनी सर तराच्या अवघडांतले आमकां हर एकल्याक येतो वाटाय सुमया जेजो क्रिस्ता तुज्या दमदतांबळे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश घाल आनी तुज्या कुशे बरमाने आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तो जी येता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससनां सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो सुमयाची शांती एकामेकांक वांटून घेवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची तगत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची तगत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी पळयात ओ जेसू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ताचे येण्याक आमी तयार करता तो आमचे थंय येता आमच्या खाल सामानांत सलमाता आमची खाल सामानां तयार करूंक तसो आमकां घटाय दिता तर ह्या सुमयाच्या जेवणाक आपयला आमी सुभागी सुमया त्यो म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली जेजू तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश पाक जिवितांत तो काळो निवरा दैवीक सक्तेन वाग जेजू तू ये मुझे तर काळजान प्रकाश पाक जिवितांतलो काळोख निवराय दैवीक सक्तेन वाग जेवण ते सगींचे आत्मी घटाय दिवचे वर्ते बाग मुझे काळजान तुका सेवचे तर ये जेजू धुलोप जेजू उंड्या रूपार काळजांत राव जेजू जेजू तो ये मुझे तर काळजान प्रकाश पाक जिवितांत तो काळो निवरा दैवीक सक्तेन वाग प्रार्थुया प्रितीच्या बापा आमच्या आत्मीक पोशणाक तुवें दिलां त्या जेवणान आमी दोशी जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या या गुटान वांटो घेवन संवसारी वस्तूचे सणवान मोल करूंक आनी सर्गीच्या देण्या लब्धूंक आमकां शिकय या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. पात्रो सांजुता
सांजूद देवाक मागणे या संवसारी जेजू सोयरो आनी धर्मदूत जावन असलेल्या बगेवन जोता देवा या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवय मेळ जेजू सोडवंदारा सोमो वाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्थ तुवें पयस असलेल्या लोकांक गसयली क्रिस्ताच्या आनी मनशागोळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कश्ट अडचणींनी सांपोवन निराशेच्या परिस्थितीन आसलेल्यांचो तो केरिती शारोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बर वचोन ही म्हजी गरज आनी नांव तुज्या पोन शेता पातयेनीन आयलां एक घडी सक्कड आमचे दोळे धांपिया आमच्या काळजा मनान कितें तेसांव आसात सक्कड सांजूद देवाच्या मजतीन सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करून आमी मागया आमच्या कुटुंबा खातीर कुटुंबांतल्या हर एक सांद्यां खातीर आमच्या भुरग्यां बाळां खातीर युवा जनां खातीर मलगडी प्रायवंत आनी प्रत्येक जण पिडेस्तां आमच्या कुटुंबांत आसलीं तांचे खातीर आमी विशेश तरेन मागया सोमयाची सकत करपा सांजूद देव मारिपात विशेश तरेन वालता वो आमचो बरवसो ही आमचे पातयेनी जावन आसा त्या लागून आमी मागया कोणे आमच्या लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र तळाक हर एक दीस म्हणल्या बरी जायतो लोक भेट दिता सबाज जाणां दुखांत बेजारांत कश्टांत तांच्या आदार मजत मागोवन पिडेशिणेन मजत मागोवन येतात ह्या सक्कट भावंडांक ह्या पवित्र तळाक येवच्या हर एका भावंडांक हांगातावन बरेंपण वाळोवन दी तांच्या जिवितान बरेंपण लाभोवन दी म्हण तांचे खातीर आमी मागया तशेंच जायतीं जाणां हांगासर इतली अभिवृद्धी जाता बरेंपण जाता जाल्यार बरें मन आमच्या बिरगसकारांचे तशेंच ह्या पवित्र तळाक येवच्या भक्तिकांचे एक न्ही आनी एका रुपार दान दितात कुमोग दितात आनी त्या देखून जायतें बरेंपण ह्या पवित्र तळार जावंक साध्य जालां त्या देखून सक्कड दानी खातीर आमी मागया हर एकल्या खातीर तांचे कडेन कांय बरोवन ओमतात म्हण न्ही सबारपणी तांच्या कश्टांचो फळ इल्लेशें उरोवन म्हणल्यार बरी ह्या पवित्र तळाक दितात तांच्या सक्कडां खातीर तांच्या कुटुंबा खातीर आमी मागया परगांवांत आसलेल्या आमच्या दानी खातीर आमी मागया सोमी तांकां 100 वांट्यांनी प्रतिफल दिवन दी तांच्या बऱ्या मनाक तांच्या वावराचेर बिजनेसाचेर दराळ आशिर्वाद वचून दी म्हूण आमी मागया म्हज्या मतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या आपोस्तली पदवेन पयस जावन दै हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां आशा सांडल्या बरोवस देवचे केरी देणे तुका देवान दिला म्हज्या जिणयेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची कोर्सान हांव तुका भेटयता तुज्या मोवाळ माईपासी नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदासून सुदारसून व्हर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो परजल तुमचेर भांगो तो तुमकां मैपासन आनी काकोतीन वागो दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसोवणे प्रमाणे संवसार सरापर्यंत आमचे सांगात आसा तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे देहाचे सर वायट बसमून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवेदा देव बाम आनी पवित्र आत्मा आपला आशिर्वाद तुमचेर वतो आनी तुमचे सवे सदां आसो वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां सर्गाराया आमच्या जिवा संसाराच्या सोडवंदारा मेळच्या आमकां बाजावी घेवये सर्गासावी देव तरवेगी या मनशा गुणा नासा
आमच्या सोम्या सोडय आमकां पातक्यांक धन्या अमृत आमच्या जिवाच्या ये सोम्या आमच्या मोगाळ पुता सोवे अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगवान कृष्णाचे कृपेन आमचे देवा आमच्या दुश्मनांचे बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.